Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. जो पर्यंत आमी बोबाव करिना ते पर्यंत कांयच गोंयांत जायना आनी स्पेशली म्हाका दिसता पणजेच्या शहरान जायना. लास्ट टायम मिरामार येदोळ्ळो बोबाव जालो आनी आमचे सगळे उदय टोणी सगळे आमी एकठांय बोबाव करून तें मागीर कितें जालें. तेच पद्दतीन म्हाका दिसता आयज हांवेंय बोबाव करचो पडलो की हें मॅसीव डिस्ट्रक्शन पळोवन म्हाका इतली दूख भोगली काळजाक तुका सांगना. हे पळयलें आसतलें तुमी जवळ जवळ 40-50 मँग्रुव्स अशे कातरल्या आनी ही वाट केल्या. ही वाट आतां सारकी जवळ जवळ 100 मिटर मायज भितर आसा. मँग्रुव्स कातरून वाट केल्या. हे सायडीन आमची पळय दर्याचें उदक येता, बॅक वॉटर्स येता. हांवें विचारलें ते बिल्डरा कडेन थंय कित्याक केलां काय म्हणून हे वाट केल्या. तो सांगता म्हाका ते बॅक वॉटर्स येता तें उदक थिंगा फावटे पडून भितर येता म्हणून. सी दीस इज अ नॅचरल फिनॉमिना. उदकाचें जाता तें. उदकाचें बांद फुट्टा भितर येता, सगळें जाता. टॉयलेट बांदला ताका सिवेरी वचपाक ना, वास मारता हिंगासर. हांवें कंप्लेन दिला लास्ट फ्रायडे सॅटर्डे लेगून कलेक्टर ऑफिसान गेलोलो. कलेक्टर ऑफिस बंद आसलेलें. हांवें अजीत रॉयाक फोन मारलो. हांव तेजे बरें ओकड जाणा आनी ताका सांगलें अशें अशें चल्लां म्हणून. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, CRZ, PDA, CCP, कलेक्टर ऑफिस, पुलीस, ऑल डिपार्टमेंट्स 8 डिविजनाक हांवें कंप्लेन दिवन हांव रेडी आसा. पूण अनफॉर्च्युनेटली 7 डिविजनांनी कोणेंच एक्शन घेवंक ना. एकूच डिविजनांतलो येयला म्हणटा तो पॉल फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. काल येवन ताणें चॅक करून सगळे रिपोर्ट करून गेला. आनी हिंगासर तूं सकाळीं येवन पळयत जाल्यार तुका ब्युटिफूल बर्ड्स येता. इतकें बरें दिसता. तितके नेस्ट आहा ती लेगून तिणें डिस्ट्रॉय करून हिंगा आतां हे बिल्डींग बांद. हांव नको बिल्डिंगेचें परमिशन घेतलां वो ना तें. पूण जेन्ना हांवें विचारलें तुवें परमिशन घेतलां जाल्यार म्हाका गमलें तेणें परमिशन घेवंक ना म्हणून. डिस्ट्रॉय करपाक उठला. हे फक्त कितें तरी डेव्हलपमेंटाच्या नांवार, पर्सनल डेव्हलपमेंटा नांवार, पर्सनल तुजे पोटा भरपा खातीर हे चल्लां. हे मँग्रोव्स आतां 50 मिनीन बाबान हे आतां कंप्लेन केल्या उपरांत हे स्टॉप जाल्ले आसा. आनी सांगूं जायना की परत ते एका राती येवन परत फुडें हे करतले, डिस्ट्रक्शन तेंचें चालू आसतलें. आमी पणजेकाराचो आनी तालिगांवकाराचो आवाज जावन आमी आसतले. आनी हें चड जालें, अती जालें. आनी खंय तरी तांकां आमी स्टॉप करपाचें आमी काम करता.